सर, कावेलोसी गांवांत हे दिसान जायतें डिस्ट्रॅक्शन जालां आनीक जायतें लँड फिलिंग मॅनग्रोव्स काट केले. हेजेर तुगे कितें से सर? चोय पयले सुवातेर मरे आज हो बीजेपी सरकार गोंयभर असो करिता आनी उंच जोरी तोरी व्हडयो जर सारको ना जाल्यार सकयल आनी सगळें कितें जातलें. मुखाय जोत तशें फाट जोत म्हणलो. सो मुखावय जोत जें आहा गोंयचें आज हें सगळें डिस्ट्रॅक्शन करिता. सो ग्रासरूट लेवलाचेर आतां कोण कोणूय भायले येताय इन्व्हेस्ट कोताय. आमगे गोंयकार कोण काय कोणाय गोंयकारां रोस ऑमलेट घालपा जाय जाल्यार केळशी जर तर रोस ऑमलेट घालपा जाय जाल्यार ट्रेड लायसन्स मेळपाना. आनी जर तर हे भायले आहाय जाल्यार हें सगळें कोता येता. सो आज रिस्पॉन्सिबिलिटी लायज वेअर डज इट लाय विथ द एमएलए? इफ येस वी आर रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. हांवें असेंब्लीक क्लियर सांगलो पीडीए अंडर जो आमदार आहा तेका पीडीए अंडर तेका रायट आहा जो प्रोजेक्ट येता तो करपाक. आमकां एज अ एमएलए पंचायती अंडर आमकां कांयच एक इन्फॉर्मेशन येना. इन द असेंब्ली हांवें मागलो आहा एडवोकेट कालुसानूय म्हणलो हांवें आमगे शेजराचो जर प्रोजेक्ट येता आमकां कोणा. सो हे सगळे प्रोजेक्ट येयले म्हणटरी तेंका उदक ना, तेंका इन्फ्रास्ट्रक्चर ना, तेंका लायट ना आनी तेंका लायट ना आनी उदक ना म्हणून मागीर आमदारा बरें येताय. सो मुगे एकूच म्हणें हें सगळें जें इलिगल डेव्हलपमेंट जाता. हांवूय संवसार भोंवला 19 वर्सां हांवें बटीर काम केलां. हांवें चोयलें बिल्डींग बांदलोली बिचार बिल्डींग बांदलो हांवें. कुरासांव म्हणटाय थिंग गेलो जाल्यार सारके एडे दोडेर तुगे बिल्डींग हाय हॉटेल हाय पूण तेंगे कायद आहा ते भाशेन एलाव कोता. हांव भायलगांवान भोंवलो, हांव तारवटींग म्हूण आनी कुरासांव भोंवलो आनी बहामास भोंवलो आनी युएसा भोंवलो आनी थिंग बिचाचे बिल्डींग आहाय म्हूण म्हज्यान आज मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी बिचाचे बिल्डींग बांदपा जायना कित्याक हिंग कांयच ना. आनी बिचाचे बिल्डींग बांदपा जरी तरी सगळ्यां जाय आनी शेतां जर तर बिल्डींग बांदपा जाय आनी शेतां हॉटेल आनी रेस्टॉरंट घालपा जाय कुंदादी जमनीचेर कितें करूंक जाय जाल्यार कायदो आमी चेंज करूंक जाय. असेंब्ली बसून कायदो चेंज करूंक जाय. बहामास अमेरिका कायदो आहा ते भाशेन हिंग चेंज करूंक जाय आनी कायदो चेंज करून आमी हे सगळें डेव्हलपमेंट करूंक जाय. आनी जर तर कांय चेंज करपाक कापासिटी आमकां ना जाल्यार डेव्हलपमेंट अशें करून इलिगल करपाक आमी अलाउड दिवपा नाय. आनी भोव कोण भायले जरी तर हे डेव्हलपमेंट अशें करून कोताय जाल्यार आमी मागीर आमकां केसो धंदो धंदो म्हणटाय तो उंच करपाचो. भायले जरी तरी आमी अलाव केले इलिगल अलाव केल्या. वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट इलिगल डेव्हलपमेंट. सो आय थिंक टुडे इट इज अ व्हेरी क्लियर थिंग. हांवें आमगे जायत पाट फोन कोताय म्हाका पळय सकलो एक पाट फोन उबारपाक चुकता हांव तेंका फोन करता हें जाता ते घोडे उबा न्हय. पूण एक क्लॅरिटी आहा थिंगा केडशे गांवान हॉल आनी पेट्रोल पंप घोडे येतो अशें म्हूण शेतां हुस्को आहा. हो पेट्रोल पंप येताय म्हूण आमकां कोणें सांगिल्लो ना आनी हॉलूय येता म्हूण कोणें सांगिल्लो ना शेतान. आनी शेतां पेट्रोल पंपूय घालूंक जायना आनी हॉलूय घालूंक जायना. हें सगळें इलिगल. आनी जरी तरी हॉल आनी पेट्रोल पंप जर तर शेतां घालपा जायो जाल्यार कायदो चेंज करपाचो. सद्या कायदो ना आनी कायदो ना म्हणटकीर तें अलाउड ना आनी अलाउड ना जाल्यार आय एम द मोस्ट वोकल पर्सन. आज हो सरकार तेंका मुखार घालन हें डिस्ट्रक्शन करिता. मुगे फकत एकूच रिक्वेस्ट गोंयकारांक चतूर रावात. 4.5 वर्स हांवें मुगे कंप्लीट केलो हांवें. 6 म्हयन्यान इलेक्शन हांवें हें इलेक्शन गिमीक आनी हितू कांय ना हें कोणा मोग ना. म्हाका सदां इलेक्शनाक एनवायरमेंट शूड बी द फर्स्ट टॉपिक. जे कोणें शेत पुरयलें ना, जे कोणें शेतां गेस्ट हाऊस बांदिल्लो ना, जे कोणें रस्त्या सेटबॅकां गेस्ट हाऊस बांदिल्लो ना, जे कोणें गेस्ट हाऊस रस्त्या सेटबॅकां आहा ते रेग्युलरायज केलो ना, जे कोणें इलिगल घर बांदून गेस्ट हाऊस केलो ना, जो कोण गेस्ट हाऊसां इलिगल एक्टिविटी चलयना, जो कोण शेतां इलिगल एक्टिविटी चलयना, असो मनशांनी म्हाका दिसता इलेक्शनां मुखार सरना. आनी लोकांक हें एक्झाम्पल घेवन इलेक्शनाक वचूं पडलें. आज कोणूय कितें डिस्ट्रॅक्ट करता, कोणूय कितें करता. सो आय थिंक टुडे आवर अजेंडा इज व्हेरी क्लियर. We do not want the BJP in Benaulim constituency, and we all have to be united. And we do not want Naveli model to be repeated here in Benaulim constituency. Let us together make sure that things are correct. I am sure that I have cleared my stand very clearly. जे डिस्ट्रक्शन जाता ते डिस्ट्रक्शना अगेन्स्ट आहा. बाटी कावेलोसीम गांवांत बाटी जेन्ना रोड बांदलोलो हांव त्या दिसा असेंब्ली आहा 24 या 25 जुलयाचे गेल्या वर्सा 2025 आनी हांव असेंब्ली आसतना म्हाका मेसेज धाडल्यो ह्यो जाताय म्हणून.
आनी त्यो मेसेजी थिंगसोन रावन हांवें बाणाले असो मेसेज धाड लेटर रेडी कोन लंच ब्रेका लेटर रेडी कोन स्टॅम्प मान आनी थिंग सायन मान इनवर्ट केलो. सो दिस इज माय कमिटमेंट टुवर्ड्स माय लँड. हांव भायर सोन येलो ना, हांव कारवारच न्हू, हांव गोंयचो. आय एम फ्रॉम हियर, आय हॅव नॉट कम फ्रॉम कारवार. आय एम फ्रॉम हियर, आय एम फ्रॉम कार्मोना. आमी हिंगाचे, आम कारांबोली 1832 मुगे शेपाय गे शेपाय 1832. सो माय ग्रास रूट्स आर फ्रॉम गोवा. आणि वय आय एम प्राऊड 1832 आजो तर मुगे ग्रास रूट्स कारांबोली आसले आनी कारांबोली सोन थिंग प्ले गेल म्हणून आमी करमण येयले. आम 1832 आसून गोंयान. सो दॅट मीन्स माय ग्रास रूट्स आर गोवन. आणि हांव गोंयकार म्हणून मुगे जमीन सांगता. आणि आय एम प्राऊड टू बी अ गोवन अँड आय एम प्राऊड टू प्लेज. हांवें रिव्हर सालाचे प्लेज गेलो, हांव मुगे शेतांचे प्लेज घेता, हांव मुगे जमनीचे प्लेज घेता. आज लोकांक म्हाका 5 वर्सां मॅन्डेट दिलो. हे 5 वर्सां हांवें मुगे पावर जो आहा तो मिसयूज केलो ना. आणि मुखार जी वाट आहा पावर विथआउट मिसयूज, आय विल मेक शुअर आय विल बी टुगेदर टू मेक शुअर टू प्रिझर्व गोवाज लँड. जय हिंद.